पेन द फ्रांस पंचायतीन शुक्रारा मालीम जेटी लागसार आशिल्ली बेकायदेशीर अतिक्रमणां मोडपाचें काम हातांत घेतलें। ही बेकायदेशीर अतिक्रमणां रस्त्यार आयिल्ल्या कारणान गाडयांक आडमेळी जाता, देखून ती अतिक्रमणां काडून उडयलीं। रस्त्यार बेकायदेशीर अतिक्रमणां जाल्ल्या कारणान जेटी कडेन येरादारी कोयणी जाताली। योग्य सुवात पळोवन मालीम जेटी कडेन आशिल्ले गाडे आमी बेगीनच्या बेगीन काडून तांकां स्थलांतरीत करतले, अशी माहिती पेन द फ्रांस पंचायतीच्या सरपंच स्वप्नील चोडणकरान दिली। इनिशिएटिव्ह घेतलो सगळ्या 5 मेंबरांनी आणि आयज आमी हांगा उबे आसात ते डेमोलिश करतले। लास्ट टायमार पॅन्डेमीक जाल्लेलो पळय न्हू, तेन्ना जे आमचे गांव भाव आसलेले पळय तेंच्या खातीर ते आमी एक तांकां तेंची पोटा पाण्याची सोय जावची म्हणून तांकां ते गाडे आमी पंचायत मार्फत आमी तांकां इश्यू केल्लेले। म्हणल्यार आतां आमी हॉकर झोन आयडेंटिफाय करपाचें काम चालू आसा। जेन्ना हॉकर झोन आयडेंटिफाय जातले बेगीनच्या बेगीन तेन्ना ते आमी एक गाडे आसा न्हू ते आमी सगळे ते गाडे शिफ्ट करतले। हे जे पळय ते सायडीक तुमी पळयला आसतले ते पॅन्डेमीकच्या टायमार गाडे येयलेले, तेच्या पयलीं जे पळय गाडे आसलेले ते दुसरे सायडीक आसलेले आनी ते प्रॉब्लम जाल्लो तेंचो। आतां आमी सगळे गाडे हांगच्यान आमी शिफ्ट करतले। आज जागो आयडेंटिफाय करपाचें काम चालू आसा, उलोवणें चालू आसा, ते तुमकां इमिजिएटली आमी सांगतले। रस्त्यार जो पळय एनक्रोचमेंट जाल्लो आसा, ट्रॅफिक जाम जाता, लोकांचो इश्यू आसलेलो, खूब कंजेक्टेड जाताले मालीम, त्या खातीर आमी हे डिसिजन घेवन आमी हे सायडीक काडटा मोडटा। हे गाडे जे आसा गाड्याच्या बाबतींत उलयता तूं, स्ट्रक्चर फाटल्यान तो इल्लिगल आसा, म्हणल्यार ते केस चलता। डेमोलिशना पंचायतीन काडलेली आसा, ते डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन केस चालू आसा। जवळ जवळ 20-25 गाडे आसतले ते जेंकां आमी लायसन्स इश्यू केल्लेले आसा, तांकां इमिजिएटली आमी शिफ्ट करतले। आमी लायसन्स जेंकां पळय कोणाक दिल्लेले आसा ते गाडे शिफ्ट करतले, आनी जे पळय तुमी म्हणटा न्हू की जेंकां कोणाक इल्लिगल गाडी आसा ते आमी काडटले।